मॅडम आतिशीजी, तसेच आमच्या बरोबर आसा बाब रॉक मस्कारेनियस, आमचे वायस प्रेसिडेंट, आणि नॅश कुटिनो, आमचे साऊथ गोवा यूथ प्रेसिडेंट. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती म्हळ्यार जी नीट इशू आसा आनी ताजेर जे भाश्य केलां आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच पार्टीचे तांचे प्रेसिडेंट बाब दामू नायक आनी इतर तांच्या लिडरांनी ताजेर आसा. हांव मागता मॅडम आतिशीजीक हाजेर फुडें उलोवणें करचें. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने कल बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद किया. कहा है आपने नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिया, कहा है मार्किंग बहुत अच्छे से करी. उन्होंने कहा है आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर बहुत अच्छा किया. मैं प्रमोद सावंत जी से ये पूछना चाहती हूँ, हर साल नीट का पेपर लीक हो रहा है, क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया? आज तक एक भी पेपर लीक करने वाले को सज़ा नहीं हुई, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया. और सबसे बड़ा सवाल, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तो तब एक्शन लेंगे ना जब सरकार उन्हें चार्जशीट करेगी, जब सरकार किसी पे आरोप लगाएगी, जब सरकार की एजेंसीज उनके खिलाफ कोई एविडेंस ढूंढेंगी. जिस दिन मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट किया, उसी दिन 2024 के नीट लीक के मास्टरमाइंड जाने वाले संजीव मुखिया को मोदी जी की सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी. तो ये बिल्कुल साफ है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्कुल फर्जीवाड़ा है. मैं आपको संजीव मुखिया के बारे में बताती हूँ. 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, देश भर में हाय तौबा हुई, तो संजीव मुखिया को अरेस्ट किया गया. संजीव मुखिया को 2 महीने के अंदर अंदर बेल मिल गई. कैसे? क्योंकि मोदी जी की सीबीआई ने चार्जशीट ही नहीं फाइल किया. संजीव मुखिया जो नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, उसको डिफॉल्ट बेल मिल गई. क्या फायदा होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का? फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगा अगर जो एजेंसी जांच कर रही है वो चार्जशीट ही नहीं फाइल करती? और आज आयरनी देखिए कि एक तरफ अनाउंस किया जा रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, और दूसरी तरफ संजीव मुखिया को क्लीन चिट दी जा रही है. अगर सीबीआई क्लीन चिट दे देगी आरोपी को, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगा? आज देश के युवा, पूरा जेन जी सड़कों पे उतरा हुआ है. जंतर मंतर पे रोज 20,000, 25,000, 50,000 लोग हैं. कल कलकत्ता की सड़कों पे लाखों लोग थे. पूना में, नासिक में, नागपुर में, इंदौर में, गोवा में कल मापसा में शाम को प्रोटेस्ट हुआ है. आज पूरे देश भर में जेन जी सड़कों पे उतरा हुआ है और उनकी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. मैं प्रमोद सावंत जी से पूछना चाहती हूँ, इस पर टिप्पणी करें, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सारे स्कूल कॉलेज के जिम्मेदार वो हैं. किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज में आप एक बार फेल होते हो तो आपको सेकंड चांस दिया जाता है. आप सेकंड टाइम फेल होते हो तो आपको कहा जाता है चलो बेटा स्ट्रीम बदल लो. जब आप तीसरी बार फेल हो जाते हो, आपको स्कूल या कॉलेज से निकाल दिया जाता है. बताइए, सही सही कह रही हूँ ना मैं? ऐसा ही होता है. 3 बार फेल होने पे फिर से उसके बाद मौका नहीं मिलता. धर्मेंद्र प्रधान जी अनगिनत बार फेल हो गए हैं. हर साल नीट का पेपर लीक होता है, टेट का पेपर लीक होता है, सीबीएसई में मार्किंग गलत होती है, हर साल सीयूईटी के पेपर में मैल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कभी टाइम से नहीं शुरू होता, कभी उसका रिजल्ट लेट आता है, एडमिशन्स लेट होती हैं. जो आदमी बार बार फेल हो चुका है
मोदी जी उस आदमी को क्यों बचा रहे हैं, इसका जवाब मोदी जी को भी देना पड़ेगा और प्रमोद सावंत जी को भी देना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ मैडम, आज ही पीएम ने अनाउंस किया है 10 साल और 1 कोटी का फाइन है बोलिए। प्रधानमंत्री एनटीए से सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हटा रहे हैं। जो उनका बॉस है, जो 1 नहीं 2 नहीं 10 20 पेपर में फेल हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटाते हैं? जो नीचे के ऑफिसर हैं, जो छोटे लेवल के, जो नीचे के लेवल के ऑफिसर हैं, उनको स्केपगोट बनाया जा रहा है। छोटी मछली को आपने पकड़ लिया और बड़ी मछली को छोड़ दिया। आज जो इस देश का जेनजी है वो मंत्री की अकाउंटेबिलिटी चाहता है। हम वोट वो एनटीए में काम करने वाले क्लर्क को नहीं देते हैं, हम अपना वोट पार्टीज को देते हैं जिससे लोग मंत्री बनते हैं, जिससे लोग प्रधानमंत्री बनते हैं। और जिनको अगर हम वोट देते हैं वो फेल होते हैं तो उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ेगा और जो भी मंत्री बार बार फेल होगा, हर मंत्री को जाना पड़ेगा। मोदी जी को पता होना चाहिए जनता ने वोट दे के भेजा है, वो राजा महाराजा नहीं है कि भगवान से अधिकार लेके आए हैं राज करने का। जनता की वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, इस जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होनी पडेगी। वाल्मिकी मॅडम एकच मिनिट बाकीचे मुद्दे तुम्ही जो कायद्याचे क्वेश्चन्स एंड में तुम्ही जे कायद्याचे सांगला आणि ताज्याबद्दल उलयता पयलीं म्हाका आमचे यूथ साऊथ गोवा प्रेसिडेंट 2 मिनटां उलयची। आज बीजेपी पुरे आख्खे इंडियाभर म्हणटा की बीजेपी इज डूइंग वेरी वेल, बट नाउ द यूथ नोज what BJP is doing. BJP had told many promises, but everyone knows what promises they had promised and now what they are doing. तशेंच आज जायते भुरगे जेन्ना नीट पेपराचे एग्जाम आन्सर केल्ले तेमगेली सेट ऑफ पेपर्स वे चेंज, ऑप्टिकल मार्क रेकॉग्नायझेशन म्हणलें। आज हांवें एग्जाम केल्ली जाल्यार म्हाजो पेपर तेका 3-3, 4-4 दिसाक मार्क चेंज जाल्यात। बीजेपीच्यान सारके नीट एग्जाम कंडक्ट करपाक जायना आनी बीजेपी इंडिया कशी सांबाळटली? हेजेर आमकां उलोवपाक एक लॉस दिसता। आज आमी गोंयाक सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणनात, पण डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटात। डॉक्टर प्रमोद सावंत एणें तेच टायमार गोळे नीट एग्जाम आन्सर दिल्ली आसतली। भुरग्यांक कितले त्रास पडटाले ते त्रासाचेरूच आज हेच डॉक्टर प्रमोद सावंतान आज युथाक सांगपाक जाय आसलें स्ट्रगल हांवें तशें काडलें पूण आज तुमगेलें हें। पूण आज हिंगाच तरी चोरी जाता, हिंगाच तरी असले अनवॉन्टेड थिंग्स आर हॅपनिंग, देन हाव वी कॅन हॅव फेथ ऑन बीजेपी इन फ्युचर थिंग? BJP is not taking anyone's youth are not in confidence with BJP because now BJP is afraid of youth. BJP's are anti-national party. युथाचे तेणे अजून कांयच बरें केलें ना। तशेंच आतां नरेंद्र सावयकारान आमकां म्हणली एक वाळटी म्हूण। म्हाका दिसता नरेंद्र सावयकाराच्या घरांत चडशी वाळट्यांचे प्रॉब्लम आहा। तेणें अजून टर्मिटॅक्स तेच्या घरांक मारना दिसता म्हाका, कित्याक यूथ आज तेकाच वोट मारतात आनी यूथ तेकाच वोट मारून आमी फोंडांत पडटात। हेच आतां नरेंद्र सावयकार बीजेपीचे कार्यकर्ता वयतले युथाक सांगपाक आमकां वोट मारात म्हूण, पूण अशें करून तरी ते आमकां युथाक तरी अशें करून वाळटी या आनी कितें म्हणटात जाल्यार युथाचेर विश्वास कसो उरतलो तेमी आनी आमी तेमचेर कितकोन विश्वास दवरतले? आज वयता थिंगा प्रोटेस्ट, सगळे कडेन स्कॅम, युथाक अनएम्प्लॉयमेंट, सगळे अनएम्प्लॉयमेंट आसा, यूथ शिकतात, बेकार भुरगे आसात। नाव हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? ओन्ली बीजेपी। जॉब फॉर स्कॅम सगळे जायत आसात। लोक आमचो पाड पडटा, गोंयकाराचेर आतां विश्वास ना। प्रायवेट जॉबाक लागून वयता जाल्यार मार्कशीट पळयतात आनी दितात, पूण तेजेरूच आमकां कांय फायदो ना। तशेंच हांव सांगूंक सोदतां प्रमोद सावंतान सांगपाक जाय आसलें, एक कंडेम करपाक जाय आसलो की तेणें कितें स्टेटमेंट वाळटी, पूण तेणें आजून युथाक वाळटीच म्हूण दवरना, तेणें सॉरी जावपाक जाय आसलें। तोच प्रमोद सावंत तरी खरो चीफ मिनिस्टर आनी गोंयकारांचो तरी युथाक तरी सपोर्ट करता। तेणें तेजे बीजेपी वायस प्रेसिडेंटाक नरेंद्र सावयकाराक सांगपाक जाय अपॉलॉजी दी म्हूण। आनी तशेंच आमी तेंचेर कंप्लेन फायल केल्ले आहा, हेजेर एक्शन जावपाक जाय।
आनी तोच तो युथाक तरी सपोर्ट करता प्रमोद सावंत. तूंय तेजेर फायल कर. युथाक अशी नांव दिनाकात. युथाक अशी नांव दिली जाल्यार युथाचो कॉन्फिडन्स सगळो काबार जावन वयतलो. तूं तरी युथाक तरी सपोर्ट करता. यू टेक अ एक्शन अगेन्स्ट देम. यू टेक एक्शन अगेन्स्ट इन द पार्टी or outside the party so that we can have something on that. Thank you. जशें सांगलें आज केंद्र सरकार आनी गोंय सरकार हो इशू फक्त ताजो नॅरेटीव मॅनेज करपाक प्रयत्न चल्लो. तांकां कसलेंच खरें हो इशू रिजॉल्व करपाचो कसलीच तांची मनशा ना, कसलोच तांचो इंटेन्शन ना. जेन्ना प्रधानमंत्रीन एक ट्वीट केलो की आमी फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स करतले, जशें मॅडमीन सांगलें कोणेच ताचेर विश्वास केलो ना, ते लोकांच्या गळ्यान सकयल वचूंकच ना. मागीर रातचो एक सेल्फी व्हिडिओ केलो प्रधानमंत्रीन सांगपाक की आमी एक नवो कायदो हाडटा म्हणून. पूण हो कायदो सुद्दां कितें करतलो कायदो, कित्याक जशें मॅडमीन सांगलें 2024 हो एक व्हडलो स्कॅम जालो. आनी तेन्ना जेन्ना पार्लमेंटाच्या सेशनांनी खासदारांनी हो इशू काडिल्लो तेन्ना नरेंद्र मोदीजीन हो स्टेटमेंट केल्लो. तुमकां ताजो व्हिडिओ मुद्दम हें करता. पहले ही एक बड़ा कानून बना चुकी है. नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है. तो म्हणटा पहले ही बहुत कड़ा कानून बना चुकी है हमारी सरकार आणि नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है. ही 2024ची खबर. आणि 2024च्या जो लीक जाल्लो ताजो मॅडमीन जशें सांगलें तुमकां त्या मनशाक आज CBIन क्लीन शीट दिली. सो कसलो तुमचो फास्ट ट्रॅक कोर्ट, कसलो तुमचो कायदो, कोणाक तुमी फटयता? तुमकां हातून कसलोच रिझोल्युशन करपाचें ना, कित्याक डायरेक्ट हे पयशे आमकां दिसता की आतां तुमचेच कडेन येता म्हणून. आज म्हाका दिसता प्रधानमंत्रीचेर विश्वास दवरपाक खूब कठीण जाल्लें आसा. ज्या तरेन हे परत परत फटींग विधानां दिता, फेक प्रॉमिसीस दिता आनी फक्त नॅरेटीव मॅनेज करपाचो प्रयत्न करतात. काल सुद्दां कॅबिनेट मिटींग जाली. आमकां दिसता कितें तरी एक बरें व्हडलें डिसिजन जातलें जे इतले युवक मागता. कॅबिनेट मिटिंगान कितें डिसिजन जातलें? सगळ्या मंत्र्यांनी इंस्टाग्रामाचेर रिलां सोडपाची. अरे बाबा कितें चल्लां तुमचें? कसली फकाणां चल्ल्या तुमची? खंयच्या लेवलाचेर तुमी चिंततात म्हाका कळना. आज देशाचे युवक थंय रस्त्यार इतले दीस तुमचे कडेन एक मागणी मागता सादी, ती फक्त मंत्र्याक रिजायन कर म्हणून. तें सुद्दां तुमचे कडेन जालें ना. खंयचेच काम शिक्षणाच्या ह्या सरकाराचेर करूंक ना. नरेंद्र मोदी हो तोच प्रायम मिनिस्टर फाटल्या गुजराताचें इलेक्शन जेन्ना आम आदमी पक्षान एज्युकेशन एक त्या इलेक्शनाचो मुद्दो केलो तेन्ना प्रधानमंत्री हांगा थंय धांवपाक लागलो दाखोवपाक की आपणें शिक्षणाचेर कितें तरी काम केलां म्हणून. ताजे कडेन 30 वर्साच्या कार्यकाळान एक स्कूल दाखोवपाक शकलो ना की आपणें शिक्षण बरें केलां म्हणून. ताका एक फेक फ्लॅक्स असले प्रिंटआउटाचे एक टेंट करून 4 भुरग्यांक बसोवन एक फोटो काडून दाखोवचो पडलो की आपणें कितें तरी शिक्षणाचेर काम केलां म्हणून. ही हॅड टू शो अ फेक स्कूल ड्युरींग द लास्ट गुजरात इलेक्शन आफ्टर रुलींग गुजरात फॉर 30 years. कांयच शिक्षणाचेर ह्या मनशान काम केल्लें ना. हाका शिक्षणान केन्ना काम करपाक कळना आनी फुडें काम करपाचें ना. वायट दिसता की गोंयांत सुद्दां डॉक्टर प्रमोद सावंत जी स्क्रिप्ट सेंट्रलाच्यान धाडटा तो हांगा पोपट कसो ती स्क्रिप्टाचो एक व्हिडिओ करून तुमकां दितात आनी लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न करता. जशें बाब नॅशान सांगलें तुज्या नांवाच्या समोर दोतोर आसा मरे. यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, द सेम मेडिकल प्रोफेशनल फॉर वीच नीट हॅज टू बी आन्सर्ड. तूं एज्युकेशन मिनिस्टर मरे, शिक्षणाचें तुज्या हातान आसा. एज अ डॉक्टर एंड एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर तुवें हो इशू सिरियसली घेवंक जाय आशिल्लो. तूं सगळें तुजें शिक्षण आनी तुजी दोतोरकी तुवें विसरून गेला आनी आज तूं नरेन सावयकर सारकें जें विधान केलें ताका सुद्दां डिफेंड करपाक भायर सरिल्लो आसा. शेम ऑन डॉक्टर प्रमोद सावंत. सो आमी मागता की तुमी ह्या देशाच्या लोकांक फटोवपाचें बंद करात, देशाच्या युवकांक फटोवपाचें बंद करात. धर्मेंद्र प्रधानाक रिजायन करचेंच पडटलें आनी नरेन सावयकाराक माफी मागचीच पडटली. आख्ख्या देशभर तेच भाशी गोंयाक ऑर्गेनीक प्रोटेस्ट चालू आहा. आमचे पार्टीन आम आदमी पार्टीन आमचो कन्व्हिनर नॅशनल कन्व्हिनर अरविंद केजरीवाल बाबान सगळ्यांक कळीत केलां की आमचो फूल तेंको
ह्या भुरग्याच आहा म्हणून सांगपाची गजाल म्हणत जाल्यार फाल्यां मडगांव एक प्रोटेस्ट आहा म्हूण जाहीर जाला होली स्प्रीट टू लोया मैदानार. आमची विनंती आहा की सगळ्या युथान दुसरे पार्टयेनी दिस इज ए पॉलिटिकल मुवमेंट वीच द जेनजी इज टेकिंग फॉवर्ड. आमच्या पार्टयेचो तेच भाशेन हांवूय एक पेरंट, आमचे भुरगे आहा, आमचे भुरगे शिकता. So as parents, everybody should come together, support this movement. There is no compromise on Dharmendra Pradhan's resignation. There should not be any compromise because accountability has to be fixed. And the youth has raised the correct demand that Dharmendra Pradhan has to resign. तुमचे कितें प्रश्न आसा? थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.